पहिली फावटी 40 वर्सांच्या उपरांत जवळपास 650 कुटुंबांक तांच्या जमनीचे हक्क जे डायरेक्टली सनद ही तांकां मेळटली ते प्रॉपर्टीचे ओनर जातले। फाटली 40 सोड 20 वर्सां तरी जाली की हे लोक झगडटाले, म्हाका आयज मेळटले काय फाल्यां मेळटले, आयज मेळटले काय फाल्यां मेळटले। कितलेशेच आमदार जावन गेले आसतले, कितलेशेच मंत्री जावन गेले, कितलेशेच मुख्यमंत्री जावन गेले। हांव म्हजें भाग्य समजता, हांव खरोखरूच सांगता, म्हणजे हांवें व्हडलें कितें केलें अशें म्हणना, पण हांव म्हाका म्हजें पुण्य समजता की सगळ्यांत व्हडलो कार्यक्रम आसा। 650 फॅमिली आज सनद डिस्ट्रीब्युशन ह्या म्हाज्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युरान जाता। खरोखर ते भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे जो प्रॉमिस दिता किंवा जे आमी सांगता ते आमी फुलफील करता, म्हाका खबर आहा। ताच्याय जाहीरनाम्यात आमी माळेगांवच्या सगळ्या धर्मग्रस्तां खातीर सनदी दितले आनी आमी जाहीर व्यासपीठा वयल्यान सांगलेले। थोडे खातीर तुमी विचारले आसतले, हांव विसरूंक ना। आमी जे इलेक्शनाक सांगता ते भारतीय जनता पार्टी करता अशें प्रॉमिस करपी आनी फुलफील करपी हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा। म्हाका दिसता की ह्या इतक्या वर्सांच्या संघर्षानंतर आयज एक बरो दीस आयलो आसा, पूण लोकांच्या हाजेर पयलीं जर जायत अजून कितें चिंता आसा अशें दिसता। कारण म्हाका दिसता की हो उमेदीचो दीस, पूण आमकां उमेद तितकी दिसत ना, कारण म्हाका कळना। कारण चंद्रा अजून पर्यंत लोकांच्या मनात दुबाव आसा की परत कितें तरी हातूंत भितर अनिश्ट येतले काय कितें। आयज क्लास 2 ऑक्युपंट म्हणजेच आमकां मालकी हक्क नाशिल्ले ह्या प्लॉटाचेर एखादे वेळ आमकां आमचे किसान कार्ड जावपाक जाय आनी कितें स्वताच्या हक्कान कितें करपाची ही आमकां म्हणजे सोय संगत नाशिल्ली। क्लास 2 टू क्लास 1 म्हणजे आमी पूर्णपणे अधिकार जालो आमच्या ह्या जमनीचेर आनी आमकां जाय तशें हे आमचे डिस्ट्रीब्युशन किंवा आमच्या फॅमिली भितर वांटणी करपाची मुक्तताय करून मेळटा आनी ताका आपलो पाठिंबा आसा अशें म्हणून पावल मारपाक सांगपी बाबा आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा। आनी त्या वेळार तुमचो भविष्य आसा पयलीं आमकां तुमचो कित्याक लागून 1978 विशय आसा पयलीं, म्हणजे ती 22 वर्सांनी 24 वर्सां म्हणजे जवळ 40 वर्सां वयर आनी लोकांक दुबाव जातले काय ना। जमीन तुमची जागे आशिल्ली पूण जमनीचो अधिकार नाशिल्लो, अधिकाराचें पत्र नाशिल्लें। आनी म्हणून आज जे आसा पयलीं ते क्लास 1 क्लास 2 धरून क्लास 1 म्हटल्यार कितें, ज्याच्या नांवार पयलीं जमीन जाली तो कोण एखादी गेलो स्वर्गान गेलो, तागेले भुरगे आसात आनी त्यामुळे क्लास 1 जे आसा पयलीं ताजो उपयोग जातलो की जे कोण एरदार आसा म्हणजे हेरिटेज हे आसा वंशावळ म्हणटा तशी भुरगे आसा किंवा नातू आसा तेंची नांवार ती जमीन करपाक जातली। आतां हांगसर आमचे पंच आसा ताणें म्हटलें की लोकांचे आपल्या डिमार्केशन जावचे पडटलें, स्नीज घालचे पडटले वगैरे वगैरे। सरकार ते सुरक्षा दिवचे ना। आमी आमचे डिपार्टमेंट जे आसा पळय आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जे आसा पळय तांचे अधिकार लोक घेवन आमी हे सर्वे करून दिता।